सगळ्यांक येवकार आमी गोंयकार म्हटले काय आमकां गोंयकारांक सदांच उमेद आसता की वेगवेगळे जे सण आमच्या गोंयांत आमी साजरे करतात ते मनोवपाची आनी तशेंच आमी आयज पावल्यात काणकोणच्या पैंगीण ह्या वाठाराच्या आमोण्या ह्या गांवांत आनी हांगासरलो सगळ्यान व्हडलो सण हो तेंचे खातीर म्हणटा तो लोकोत्सव आनी जेन्ना हो लोकोत्सव हांगासर जाता तेन्ना आमी कशे सगळे सणांक एकठांय येवन तो सण साजरो करता तशेंच हांगासर फक्त ह्या गांवचे न्हू तर पुराय जे काणकोण वाठारांतले लोक आसा ते हांगासर पावतात एकठांय येवन ते हो जो तेंचो सण आसा लोकोत्सव तो ते हांगासर मनयतात आनी हो जो लोकोत्सव हांगासर जाता ते सगळ्यांकूच खबर आहा की आमचे गोंय विधानसभेचे सभापती सर रमेश तवडकर हांच्या निरीक्षणा खाला हांच्या लिडरशिपी खाला हो लोकोत्सव जाता ते आमच्या वांगडा आसा सर प्रत्येक वर्सा पर्यंत हो आतां 24वो तुमचो लोकोत्सव कशें दिसता तुमकां कारण 2024 आनी 24वो लोकोत्सव कशें कितें दिसता तुमकां 2000 म्हणजे आज आमी म्हणजे फाल्यां साकून 24वो लोकोत्सव आमी सेलिब्रेट करपाक वता आनी हाजी तयारी लागीं लागीं ना म्हणटकीच सादारणशी 2 म्हयन्या पयलीं चालू आशिल्ली आनी ह्या लोकोत्सवाक म्हणजे गेली सादारणशे 23 वर्सां आज 24वो लोकोत्सव करता आसतना ज्या तरेचो कन्सेप्ट आमी लोकां समोर आमच्या कार्यकर्त्यां समोर दवरलो की एक विशय म्हणटा तो ग्रामीण संस्कृतीचें संवर्धन करप आनी गांवांतलें जें मनीसपण गांवपण आनी प्रत्येक मनशाक जगोवपाची ताकद आशिल्ली जें बरेंपण आसा तें पुनर्स्थापीत करप हो एक मोख धरून आसा न्ही हो आमी लोकोत्सवाचें म्हणजे ग्रामीण संस्कृतीची सगळी प्रकारची मूल्य आसा न्ही ती लोकां समोर दवरपाक सोदता तें दवरता आसतना आज आमी सबंद देशभर जगभर पळयलें जायत न्ही जी बीज संस्कृती म्हळ्यारच गोंयची संस्कृती अशी देशभरांत ताका लोकांची समज आसा पूण आमी दाखोवपाक सोदता म्हणजे ती गोंयची संस्कृती न्ही जाल्यार तुमी आमची गोंयची खरी संस्कृती खरें गोंयपण मनीसपण जें आसा तुमी पळोवपाक येयात आनी त्याच दृश्टिकोनाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी ताजी तयारी लागीं लागीं 2 म्हयने चालू आशिल्ली आनी ही तयारी करता आसतनाच ज्या तरेचे हांगा सगळ्या कार्यकर्त्यांनी जे आमचे वेलविशर आसा तुवें जर म्हणलें फक्त काणकोणचेच लोक न्ही सबंद देशभरांतले लोक येता हाका आयोजन करपा खातीर केवळ काणकोणचेच लोक न्ही गोंयभराच्या ज्या कार्यकर्त्यांनी आमचे वेलविशर आसा न्ही तांणी आमकां खूब मोठें पाठबळ दिल्लें आसा कारण एक मोठें चॅलेंज आसतें कारण आमी दर वर्साक पळयताले की फाटले लास्ट 23व्या लोकोत्सवाक लागीं लागीं 2 लाख लोक आयिल्ले म्हाका दिसता ह्या वर्साक तर आनी 30% लोक वाडटले म्हणजे जवळ 3 लाख लोक जावपाक व्हडलें कठीण जावचें ना ज्या थंय अवर्दीस आनी बाकी सगळ्या इन्विटेशन दिली त्या हातूंतल्यान त्या तयारी फाटले म्हयनेभर चालू आसतना सगळे स्वयंसेवक कार्यकर्ते वेलविशर जे आसा न्ही तांणी सगळे राबून जें काम केलें आसा आनी म्हजें भाग्य समजता कशें विशय हांवें जो हाडला गेली अनेक वर्सां की हाजी सांगड जी आसा न्ही आमी मनीसपणा कडेन गोंयपणान घालताच आमी गांवांतले लोक कशे स्वयंपूर्ण जातले आनी गांव कसो समृद्ध जातले अशा तरेचो कन्सेप्ट लोकां समोर आमी इन डिटेल दवरलो आसा आनी त्यामुळेच लोकांचें इतलें मोठें सहकार्य हांगा मेळटा तशेंच सर हांवें म्हणलें हो एक सण आनी आमी गोंयकार जेन्ना खंयचोय सण मनयतात तेन्ना आमकां रोजां ही लागता पुजेक जावं तशी म्हाका हांगासर खुबशी दोनी वटेन हे जे आतां रोजांचे हो मळोच म्हणया आमी तो नवो सो दिसलो म्हाका फेस्टिवल म्हणटा आसतना आमी थंय एग्रीकल्चराक सुद्दां खूब म्हत्व दिल्लें आसा आमी वेगळे एग्रीकल्चराची वेगळी दालनां आसा म्हणजे ती दालनां पळोवपाक मेळटली आनी तातूंतलोच हे एक भाग आसा की एग्रीकल्चर अंडर रोजां फुलोवप किंवा बाकी सगळें गार्डन करप जें आसा न्ही लोकांक एक एट्रॅक्शनाचें म्हणजे एक फेस्टिवल मुडां काडपाचें दृश्टिकोन येता आनी म्हणून इतली रोजां आसा न्ही आमी इतले मोठ्या प्रमाणांत आसा पळोवपाकूय खूब सुंदर दिसता ते जेन्ना तुमी कारण हो मेन एंट्रन्स हांगासरल्यान तुमी जेन्ना भितर सरता तेन्ना पयलींच तुमकां हें दिसता खूब सुंदर म्हणजे ताजी तयारी जवळ जवळ लागीं लागीं 2-3 म्हयन्या पयलीं आमी तयारी केल्ली लागवडान ताची सगळें म्हणजे आज ती प्रत्यक्ष सारकी फुललेलें हें दीस पडटा तुमकां सगळें ना तें प्लॅनिंग सारकें जाय पडलें न्ही की कितल्या म्हयन्या पयलीं लायलें जाल्यार तुमकां लोकोत्सवाक त्या संदर्भात ते एक्सपर्ट जे आसा आमी सांगलींतल्यान बाकी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जे आसा ते आसा आनी त्या एक्सपर्टांनी हे सगळें करून घेतलेलें आसा आनी त्यामुळेच ती सारकी टायमाचेर फुललेली आमकां सगळें पळोवपाक मेळटा म्हणल्यार मेन हो मुद्दो असो आसा की फक्त कल्चर न्ही तर जे एग्रीकल्चर आसा तें सुद्दां सांबाळून दवरपाचें काम तुमी चलयलां हांगा न्ही हाका फक्त लोकोत्सवाक फक्त कल्चरच न्ही हांगा वेगळी वेगळी प्रकारची दालनां मेळटा
या तर फुलांची दालनां किंवा एग्रिकल्चर दालनां मेळटली. फुडें गेले आसत जर जायत ती तुमकां वखदांची दालनां मेळटली. ताजे फुडें गेले आसत जर जायत ती तुमकां सगळ्यांत सादारणशें की जे 100 वर्सां पयलीं ज्यो वस्तू वापरताले आमी आयच्या भुरग्यांक खबर नासा ताजें जे आर्टिफॅक्ट आसा ताजें एक मोठें दालन थंय दिसपडटलें. आनी ताजे पेक्षा आसा न्ही खाद्य संस्कृती आसा ग्रामीण भागांतली ताची मोठी दालनां म्हणजे ट्रेडिशनल अनेक प्रकारच्यो भाकऱ्यो आज पिझ्झा आनी हाका वता म्हणजे अनेक भाकऱ्यांचे आमचे जे प्रकार आसा ते पिझ्झाच आसा. म्हणजे ते ट्रेडिशनल भाकरी आसा त्यो मेळट्यो. ट्रेडिशनल भाजी जी आसा न्ही ताजे फेस्टिवलान फाटीं गेलोच की त्यो सुद्दां भाजी मेळटा. हांगा कंदमुळाचें खूब मोठें दालन आसा. ती बायोडायवर्सिटी दालन आसा. त्या बरोबर थंय ट्रेडिशनल खेळ जे आसा ताजे दालन आसा की पारंपारीक विटी दांडू लगोऱ्यो कबड्डी हे सगळे प्रकारचे खेळ जे आसा न्ही थंय खेळ्ळे वतले आनी एक माहोल जो आसा न्ही सबंद दिसपडवा वयलो. खूब गजाली तुमी सांगल्यो. म्हाका दिसता प्रत्यक्षान आमी आतां थंय या आनी पळोवया. सर आमी हांगासर एक ही गजाल पळयता की केन्नाय इनॉग्रेशन आसता तें नव्या पद्दती प्रमाणे जाता. पूण हांगासर जर आमी पळयत म्हाका दिसता तुमी दर वर्सा मातयेची अशी दिवलीशी हे करतात आनी ताजें इनॉग्रेशन जाता तें हांगासर जाता. आमी पारंपारीक पद्दतीन सगळ्या प्रकारच्यो गोश्टी आसा त्यो पारंपारीकता किंवा कल्चराक रिलेटीव संबंदीत गजाल करपाक जाता. आतां हो जो भाग आसा हांगा सकयल ताणें हाजे चिऱ्यांचे पासून ताणें सगळें एक लोकोत्सव म्हणून ताणें बरयल्लें आसा. हांगा वयर जे आसा न्ही वारली पेंटींग काडलेली आसा की ताजे वयर जे आसा न्ही आमी मातयेची दिवली दवरतली आनी हो जो सगळो संबंद मेन लॉबी आसा न्ही ही उद्घाटनाच्या वेळाचेर आमकां हें सगळें जे मातयेन सारयल्ली शेणान सारयल्ली की अशे तरेचें आसा न्ही आनी हांगा मेन म्हणजे फाल्यां उद्घाटनाचो कार्यक्रम आसा तो हांगा जातलो. हांगासर सर आमकां जो पारंपारीक आमी जें हें पळयता चुट्टा पासून काम तें चल्लां. हेचो उपयोग खंय कितें घेवप? हांगा हें दालन जें आसा तें ट्रेडिशनल खाद्य पदार्थाचें म्हणजे लोकांक एक्झिब्यूट करपाक आनी लोकांक खावपाक मेळटलें आमकां. म्हणजे अनेक प्रकारच्यो भाकऱ्यो अनेक प्रकारचे पारंपारीक जें खाद्य आसा उकडे शीत मेळटलें किंवा हांगा हुमण मेळटलें अस्सल गांवठी पद्दतीन आसा न्ही आनी एक प्रचंड मोठी गर्दी आसता. आनी हांवें पळयलें की फाटल्या अनेक वर्सां लोक मडगांव पणजेच्यान आसा डबे भरून घेवन येता म्हणजे हांगच्यान ते व्हरपा खातीर. म्हणजे हाजी एक चव जी आसा ती एक वेगळ्याच प्रकारची आसा आनी तो अनुभव आमकां हांगा सगळ्यांक मेळटलो. 1, 2, 3 अशी 3 दालनां आसा ती अशा खाद्य पदार्थाची आसतली आनी ताजो आस्वाद म्हणजे हांव सबंद गोंयकारांक अपील करता तुमी त्या खाद्य पदार्थाचो आस्वाद जी ग्रामीण पद्दतीन केल्ली आसा ताजो सगळ्या प्रकारचो आस्वाद तुमी घेवपा खातीर येवचें. आत्तां सद्या सगळ्या कार्यकर्ते आसा न्ही हे सगळे तयारीक प्रिपरेशनाच्या तयारीक मल्लां मेळप बाकी सगळें घालप न्ही ताजी एक सजावट करपाचें म्हणून ताणें चालू केल्लें आसा. प्रॉपर खंयचे लोक हांगासर तुमचे काणकोणचे काय? हांगा काणकोणचेच लोक करतले म्हणजे काणकोणचेच जे आसा न्ही लोक आसा न्ही की हांगा जे पारंपारीक खाद्य आसा की ताजें प्रिपरेशन ताजी मांडावळ जे आसा न्ही हे सगळे काणकोणचेच लोक करतात म्हणजे आमचे आयोजक हे सगळे. सर हो एरिया कसलो कितें हांगासर कितें जातलें? न्ही हांगा ही एरिया आसा न्ही ती एरिया गांवठी वखद आसा न्ही ताका लोकांक भरपूर डिमांड आसा लोकांची मागणी भरपूर आसा आनी त्यामुळे आमी ही एरिया आसा न्ही सबंद गांवचे वखदी आसा की ते अनेक प्रकारची जी गांवठी वखद आसा ती सगळ्या प्रकारची वखदां ती प्रेजेंट करता ताजे सगळे पॅकिंग बाकी सगळें ते करून जे आसा न्ही लोक जे आसा न्ही की ताजे ते एक्सप्लेन करता आनी लोक त्या अनुसार ती व्हरता आनी दर वर्साक लोक खूब स्पेशल जी आसा न्ही ही वखदां व्हरपा खातीर येतात आनी असो ही एरिया पूर्णपणे वखदां खातीर स्पेशल आसा. पूण मागीर जर आतां तुमी म्हणटा स्पेशल वर्सान एकदां येता पूण मागीर जर समजा तांकां जाय पडलें लोक असे खुबशे आसता की तांकां जाय आसता ते जाय पडले आसता लोक कितें करता तांचे कडच्यान तांचे कॉन्टॅक्ट नंबर व्हरता तांचे घर वता किंवा जेन्ना अनेक जे लोक आसा न्ही बाजारांत जशें शेनवार आयतार जे मार्केट आसता न्ही त्या वेळार ती बसता ते की तांचे कडेन व्हरता. त्यामुळे आमचो प्रयत्न आसा फुडें लॉंग रन की कायम स्वरुपी अशा तरेची एक दालन जें आसा न्ही की 365 दीस हाचे खातीर ओपन जातलें हें करपाक सोदता. हो जो तुमचो आदर्श ग्राम आदर्श कामाक करपाक सोदता आनी तो फुडल्या वर्साक करपाचो आमचो एक हांवेस आसा
मनोदय आसा. आनी खूब लोकूय म्हाका दिसता वाट पळयता आसतले की केन्ना अशें जाता, कारण वर्सभर वाट पळोवप त्या लोकांक थोड्यांक हें जायना की तांकां जाय तेन्ना जाय आसता गजाली खुबश्यो. खूप मोठ्या प्रमाणात लोक हम्म. खूप मोठ्या प्रमाणात ताचे मागणी आसा आनी लोक वाटूय पळयतात. हम्म. सर हें सगळें करता आसतना तुमकां कसो कितें आदार लोकांचो पावता, कारण लिडर हो जायच पूण लिडरा वांगडाय मागीर लोक जाय पडटा तेन्ना आमी पळयता की सगळे गांवचे जे गेले वर्सूय आमी पळयलें की आपल्या घरचें कितें फंक्शन आसलेल्या भशेन लोक हांगासर वावुरतात. तें कशें कितें जाता? न्ही हो आतांचे फेस्टिवल जो आसा न्ही एक कशें आहा, आमी ह्या फेस्टिवलांतल्यान आमचो एक मोख आसा, टार्गेट आसा, हें लोकांक कळ्ळां की आज हांव आमदार आसा, सभापती आसा आनी गांवच्या लोकां खातीर हांव कितें करूंक शकता हो एक विश्वास निर्माण जाल्लो आसा. आनी त्यामुळे जेन्ना जेन्ना हो विशय लोकोत्सवा विशय येता त्या वेळाचेर हजारो कार्यकर्ते ह्या सगळ्या कामाक जे आसा न्ही व्यस्त आसता. फाटले जर म्हयनेभर पळयले जर जायत न्ही जाल्यार तुमकां अनेक फावटी विजुअल्स मेळटली तुमकां की सगळ्या प्रकारचे लोक आसा येवन आसा न्ही प्रत्यक्ष काम करता. म्हणजे ताका कोणें आफोवन न्ही, स्वयंस्फूर्त येवन काम करता आनी आदर्श काम हो सजयता. आज हो ही इतली व्हडली सजावट दिसता पळय आसा न्ही की हांगा सगळ्या कार्यकर्त्यांनी लोकांनी खूब मन लावन केल्लें आसा म्हणून हें शक्य आसा. सर फाटली 24 वर्सां तुमी हो घडयता. पहिल्यांदा जेन्ना तुमी केल्लें आनी आयज जेन्ना तुमी 24वो घडयता, कितें फरक तुमकां जाणवता? न्ही मनाक आमी एक कशें सुरवातेक जेन्ना आमी 2000 सालांत जेन्ना आमी लोकोत्सवाची कल्पना मांडली ती ल्हानशीच कल्पना आशिल्ली आनी सादारणशे म्हाका दिसता पयली लोकोत्सवाक सादारणशे एक 500 लोक आशिल्ले आनी थंयच्यान तो हळू 1000 2000 3000 अशें अशें करत करत आनी ताका आजचें स्वरूप आयिल्लें आसा. म्हणजे एक दिसा जावनाय हें हो अखंडपणे जे आसा न्ही फाटल्या की 23 वर्सांचा प्रवासा अंतीक जे आसा न्ही ह्यो सगळ्यो गजाली आज प्रत्यक्ष आमकां ताचो अनुभव घेवपाक मेळटा. गोंयच्यान तशें आमी जर पळयलें न्ही की समजा आतां वेगवेगळी फेस्तां जाता की सेंटराक जावं वेगळ्या राज्यांनी ताजी देख घेतात. सो लोकोत्सवा बाबतीन जे वेगळ्या राज्याचे लोक आसा तेंचे कडेन तुमचे उलोवप बी जाता तेन्ना कशें कितें रिस्पॉन्स? लोकोत्सवाच्या बाबतींत पळयलें जायत न्ही लोकोत्सवाची संकल्पना आदर्श वा संघाची संकल्पना आसा ती गोंयभरांतल्या अनेक संस्थांनी एडॉप्ट करपाचेर सुरवातीला प्रयत्न केलो, कमी अधीक प्रमाणे केलो आनी ताज्या पेक्षा जे आसा न्ही की गोंय भायर सुद्दां ताचो प्रयोग ताणें सुरवात केल्लो आसा. हांव एकदां मध्य प्रदेश राज्याच्या मंडला ह्या कार्यक्रमाक म्हाका फगन सिंग कुलस्ते जे माझे आमदार आशिल्ले मंत्री आशिल्ले भशेन ताणें म्हाका आपयल्लो आमच्याच ह्याच ताका एकदां हांव गेस्ट म्हणून आपयलो आनी ही संकल्पना ताका आवडली आनी ती संकल्पनेच्या प्रतिस्वरुपी करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ताणें मंडळा प्रयत्न केलो आनी त्या धर्तीचेर ते दर वर्सा कार्यक्रम करतात. म्हणजे हाजें रेप्लिकेशन जें आसा न्ही की गोंय भायर सुद्दां लोकांनी करपाचो प्रयत्न सुरवात केल्लो आसा. तुम्ही लोकोत्सवाच्यान खुबश्या लोकांचें आयुश्य सुदारता, तांच्या जिवनान म्हाका दिसता इवन जर आमी आतां पळयत की तांचो लोकल बिझनस आसता तो सुद्दां प्रमोट जाता लोकोत्सवा माध्यमान. तुमच्या जिवनान कसो कितें बदल जालो लोकोत्सवा खातीर? नाही म्हज्या जिवनाक म्हजे ह्या सगळ्या लोकांच्या हातूंतल्यान म्हजी लिडरशीप डेवलप जाली. म्हणजे एखादी हांव आज जी गजाल तो पयर तुमी पळयलें की भगवान बिरसा मुंडाची ची रॅली न भूतो आणि न भविष्य जाली. म्हणजे त्यामुळे ह्याच्यामुळे म्हज्या लिडरशिपीचे परिणाम जालो आनी लोक म्हाजे हांव जे विशय सांगता ते मान्य करपाक लागले आनी त्यामुळे आनी हांगाय आतां लाखो जे लोक येतले की त्या लोकांनी म्हजी लिडरशीप एक्सेप्ट केल्ली आसा आनी त्यामुळे म्हाका एक बळगी मेळटा की परत म्हणजे म्हजेच आमचेच रिकॉर्ड ब्रेक करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां एक ताकद मेळटा. सद्या आमी ह्या वाठारान आसा हांगासर म्हाका दिसता जे आमचे लोकल खेळ आसा जे गांवठी आमी खेळटा ते खेळ हांगासर जातात न्ही सर? आनी तसोच सर हो हांगासरलो एक आमी फाटल्यान हें पळयता अशें आमी हालींच्या काळान अशें खंयच दिसना. हे आमी खूब पयलीं जेन्ना म्हाका दिसता पुस्तकांनी आमी पळयताले जावं खंय तरी हे लोकांनी बच्चे हांगा बसून जे आसा त्या गजाल म्हणच्यो म्हणजे अशें हें आसतालें पयलींच्या काळान जें आसा न्ही की फातराचे किंवा बाकीचे अशें म्हणजे एखादें जे डिसिजन घेतले जर जायत न्ही अशा प्रकारचे बसके आसताले. पंचायत जी त्या टायमाची म्हणटा तुमी. म्हणजे ती गांव आसतलें आमच्या खोतीगांव बड्डे हांगा आसात बाकी कडेन आसा की तशा तरेची गजाली आसा न्ही की हो स्पेस आसा ताचे खातीर आमी दवरलो आसा कोणूय शांतपणे येवन फिरलो हांगा बसूं शकतलो आनी म्हणून ही अशा तरेची बसती केल्ली आसा. आतां जे आमी बाकी कडेन तिस्कार लोक अशे बसता म्हणटा ते गजाली फूल म्हाका दिसता दिसान कितें जालें ते उलोवप जाता सांजचे मेळप तो हो जागो. बरोबर नाही तो म्हणजे गजाली खातीर वो आसा म्हणजे थकल्यान बसल्यान फिरून जे आसा न्ही लोकांनी बच्चें चार गजाली करच्यो आनी मागीर थंयचे लोक फुडले आपले जे ट्रेडिशनल खाद्य आसा खावपाक वचपाक मोकळे आसा.
आनी जेन्ना आमी खेळ म्हणटा न्ही सर, खंयचे खंयचे खेळ सद्या तुमी हांगासर इंट्रोड्यूस हांगा हांगा ह्या खेळाक आसा न्ही हें सगळें खेळाचें मैदान आसा की हांगा लगोऱ्यो बुची-दांडू, कबड्डी, खो-खो, व्हॉलीबॉल हे सगळे जे खेळ आसा न्ही जे पारंपारीक खेळ आनी देशी खेळ जे आसा न्ही ते प्रामुख्यान खेळपाचो प्रयत्न आसतलो. आनी गांवचें त्या वेळाचें एक 100 वर्सां फाटलें जें एक लोकजीवन आसा म्हणजे खेळ संस्कृती आसा म्हणजे ते परत एकदां पुनर्स्थापीत करप आनी मातयां खेळप असो म्हणजे आजचे काळार मॅटाचेर बी खेळ आसता पण आज आमी मातयेशी संबंद कसो जोडलो वतलो अशें तरेचें कन्सेप्ट घेवन जे आसा न्ही हे देशी खेळाचें एक भव्यशें आयोजन जें आसा न्ही की हांगा लोकोत्सवाच्या निमित्तान आमी करतात. आयज जेन्ना आमी हो 24वो लोकोत्सव पळयता तेन्ना तुमचें एक स्वप्न आसतलें की तुमी लोकोत्सव एक अशा पावंड्याचेर पळयता इतल्या वर्सांनी, तें कितें आसतलें? न्ही लोकोत्सवाचे फाटल्यान आसा न्ही पळय एक गजालची गांवचे संस्कृतीशी आमी जोडले वचपाक जाय हो एक विशय. गांवचें कल्चर आसा गांवचें गांवपण मनीसपण प्रत्येक मनशाक जगोवपाची ताकद आशिल्ली जी आमची परंपरा आसा ती टिकोवपाक जाय आनी त्या भरोशाचेर की आमी सगळे जाण 10 जाण ती देव अशें म्हणले वताले आनी त्या उक्ती प्रमाणे आसा न्ही की आमी सगळे जण लोक जे आसा न्ही की आमकां समृद्धी कडेन वचपाक जाय आनी ते ताका प्रत्येकान आपलें योगदान दिवपाक जाय. त्यामुळे हो एक मॅसेज आमी ह्या लोकोत्सवांतल्यान म्हणजे सांगीक पद्दतीन आमी उडपाक जाय आनी ताकदीन आमी उबे रावपाक जाय असो प्रकारचो एक मॅसेज ह्या सगळ्या लोकोत्सवांतल्यान आमी दितात. तशें सर तुमचें पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता चडशे जे इनिशिएटीव आसा हे अशेंच आसा की गांव एकठांय येवचे, लोक एकठांय येवचे. कारण इवन जर आमी तुमचो श्रमधाम पळयत जाल्यार थंयसर सुद्दां अशेंच आसा की लोक एकठांय येवन थंय मदत करता आनी लोकोत्सवाचेंय तशेंच आहा. सो म्हाका एक सांगा की जेन्ना शहरांतल्यान लोक हांगा येता लोकोत्सवाक तेंचो रिस्पॉन्स कित्याक आसता? शहरांतल्या लोकांतलो किंवा जे शिकलेल्या लोकांतलो तो भाव जाग करप ही आमचो कन्सेप्ट आसा आनी तो भाव जाग जाता हळू. आज आमी श्रमधाम कन्सेप्टान जेन्ना गोवाभर फिरता अनेक लोक आमकां ह्या सगळ्या कामाक स्वता आर्थीक बाकीचे उबे मदत करपाक दिसपडटा. त्यामुळे तो भाव जाग करप हें म्हत्वाचें. हांगा पयशे देणारे लोक आसा काम करणारे लोक आसा पण आमी तेंचे बरोबर चलपाक जाय म्हणजे खरें आसा जाल्यार तें पडटलें आमी खोटे आसा जाल्यार लोक आमी येवचे ना. आमी एक खरेंपण जें आसा न्ही श्रमधामाच्या माध्यमांतल्यान लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान लोकां समोर दवरपाचो प्रयत्न आमी करता. जेन्ना ह्या वर्सा हो लोकोत्सव जाता तेन्ना आमचे सबंद जे गोंयकार आसा ते आमच्या माध्यमांतल्यान तुमकां सद्या आयकता त्या लोकांक तुमी कितें सांगशात जेन्ना हो आतां लोकोत्सव म्हाका दिसता फाल्यांच्यान चालू जाता तुमचो. सो त्या लोकांक तुमचें आपोवणें कशें आसतलें आनी तुमची मॅसेज कितें आसतली? नाही एक गजाल आमी सदांच म्हणजे आमकां आमी देशभरांतल्या लोकांक गोंयभरांतल्या लोकांक काणकोणच्या सगळ्या लोकांक आमी आपयता आनी तातूंतल्यान एक आमची कन्सेप्ट कितें आसा की ह्या बऱ्या कामाक जर 20% लोकांनी जर भागीदारी जर दिली आसत जर जायत न्ही एक प्रचंड मोठी क्रांती रेवल्युशन जें जावंक शकता कळ्ळें तुका. म्हणजे त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी आमचो प्रयत्न आसा जे 20% लोक मेळचे आनी ह्या 20% लोकां पर्यंत आमचो विचार पावचो आनी जेणे करून हे 20% जो कनेक्ट जाले आसत जर जायत न्ही जाल्यार आमी जो विचार करता की संस्कृतीचें जतन करप गोंयचें गांवपण मनीसपण टिकोवप आनी गांवचो मनीस समृद्ध जावप हें व्हडलें कठीण कांय ना. आनी त्याच कोणातना म्हणजे ह्या विशयाची संवेदना आशिल्लो मनीस आसा न्ही की ताका कनेक्ट करप आनी त्यामुळे खुबशे जाण म्हणजे भाशण दिवन जायना तें प्रत्यक्ष हांगा आयले नंतर लक्षांत येता म्हणून आमी खूब मोठ्या प्रमाणात लोक आमी आपयता आनी आमी लोकांक खूब मोठ्या आपयता आनी ते समजून घेवन मागीर तांचे कडेन डायलॉग करतात. आमी आनी एक सर की सद्या तुमी सत्तेन आसा पूण आमी हें पळयलां की सत्तेन ना जरी सुद्दां जाल्यार तुमी हो घडोवन हाडटात. हें कशें कितें जाता कारण आमी खुबशे कडेन पळयता सत्तेन आसा जाल्यारूच करप ना जाल्यार करप ना अश्यो खुबश्यो गजाली घडटा. आमी हो कार्यक्रम 2000 सालांत सुरू केल्लो. 2000 सालांत हांव तसो राजकीय क्षेत्रांत नाच आशिल्लो तशें पयलें राजकीय क्षेत्रांत हांव प्रवेश केलो तो 2002 सालांत पूण लोकोत्सव सुरवात केलो केन्ना 2005 सालांत आमदार जालो. आमदार आसतना हांव सादारणशें 2011 पर्यंत हांव ऑपोजिशन आसता. 2012 ते 17 पर्यंत हांव मंत्री आशिल्लो. 2017 ते 22 पर्यंत हांव आमदार ना. पण त्याही कालखंडामध्ये त्याच स्पिडीन जे आसा न्ही आमी हें करया कारण एक मिशन आसा आनी तें मिशन सत्तेक आसूं नासूं दी की ताका कांय फरक पडले ना आमकां आनी ह्या सगळ्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आसा न्ही की सत्ता आसूं दी नासूं दी पूण आमी आमचो लोकोत्सव हो फत्ते पार पडलाच.
सर तशेंच आमी पळयलें की आजुनूय खुबशे लोक आसा तांकां वेस्टर्न कल्चर चड लागींचें दिसता. आमचें जे गोवन कल्चर आसा तें सोडून एग्जांपल तुमी पिझ्झाचेंय दिलें. त्या लोकांक कितें सांगशात नाही, तुमी? एक गजाल लक्षात घाल की आमी म्हणटा काणी बरेवाचे लिखाणाक म्हणटात जुने ते सोने. ताका थोडोसो वेळ वचचे पडटा आनी तो वेळ येवन गेला. म्हणजे वेस्टर्न कल्चराक लोकांनी वेंग मारतालो पळय आसा न्ही, ताजो परिणाम कितें आसा तो लोकांनी लक्षांत आयला. आज आमी आमचो देश आमचे पंतप्रधान जे आसा न्ही की आमी योगा फाटल्यान लागले. योगा आमचो ओरिजीन रे. म्हणजे आज जगभराच्या लोकांक लक्षांत आयलें की योगाक ताकद आसा म्हणून ते जग लोक आमचे कडेन आकर्शीत जाले आनी खूब लेट कळ्ळें. आनी त्यामुळे आज आमच्या वेस्टर्न कल्चर हाजे दुश्परिणाम जे आसा न्ही ते आमच्या अनेक लोकांक लक्षांत आयला. आनी म्हणून आसा न्ही लोक ह्या सगळ्या कन्सेप्टांतल्यान वचून जे आसा न्ही पर आपल्या जे जुनी आनी पारंपारीक जी आमची संस्कृती आसा त्या संस्कृतीची मुल्यां हें आसा न्ही ते पळोवपा खातीर आसा न्ही आतुरले आसा. हें सर आमकां एक पारंपारीक आंगण अशें दिसता. सारकें मदीं तुळस दिसता आमकां. हांगासर कशें कितें? न्ही हांगा धालो फुगडी हाजे हें चालू आसतलें आनी त्याच प्रमाणे ही ताची सजावट जी केल्ली आसा आनी ही तयारी गेली अशीच म्हणजे सादारणशी 1-2 म्हयने चालू आशिल्ली. ताजो तो एक भाग आसा. सर हांगा आनी एक आमकां अशें दिश्टी पडटा की जशें शेत रोयता जावं लोक मळे लायतात जावं भाजयो तसो एक प्रकार हांगा दिसता. हो कितें कसो? न्ही लोकोत्सवामध्ये ॲग्रिकल्चरचे कन्सेप्ट नवीन टॅक्नॉलॉजीत किंवा आज जे प्रकार आसा ॲग्रिकल्चरमध्ये ते लोकां मदीं पावपाचे अशें करून आमी हांगा आनी वयर आमी अशें 2 दालनां जी प्रत्यक्ष प्लांटेशन जें आसा ती कशें करपाक जाय हें लोकांक दाखयता. लोक येवन पळयतले आनी त्याच कोणातल्यान ही दालनां की आमी उबी केल्लीं आसा की आमी ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंट आनी आमच्या आदर्श संघाच्या मदतीन आसा फाटले बरेच दीस हें सगळें काम चलतलें. ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंटाचेच लोक अधिकारी हांगा येवन प्रत्यक्ष काम करून ही सबंद जी स्टॉल आसा न्ही ते ॲग्रिकल्चराचे कन्सेप्टाचेर आसा. म्हणजे सगळे बियो बीन ते सगळे फर्टिलायझर सगळ्या प्रकारचे ॲग्रिकल्चर म्हणजे नॉलेज आसा न्ही की जे जाय ते हांगा मेळटलें आमकां. तुमकां सर लोक येवन सांगनात की आमी हांगासरल्यान शिकून गेले आनी आमी अशें कितें नव्यो भाजयो लायल्यो जावं कशें कितें? खूब ताजे परिणाम जाल्ले आसा की हांव जेन्ना ॲग्रिकल्चर मिनिस्टर आशिल्लो त्या वेळाचेर सुद्दां आमी खूब प्रयोग केल्ले आनी ते प्रयोग जे आसा ती की बरेचशे लोक आमी सक्षम जाले, आमी आर्थीकरित्या सबल जाले अशे लोक आमी येवन सांगतात आनी हाजे लोकोत्सवा प्रत्यक्ष येवन ताजे अनुभव घेतात. उदोडच्यान आमी तुमचो आदर्श ग्राम भोंवता. म्हाका दिसता गजाली सोंपच ना. हांगासर अनेक तुमचे एडवेंचर एक्टिविटीज. फुडलो पॉयंट आसा एडवेंचर एक्टिविटी. आज कशें आसा प्रत्येक फॅमिली भितर 1 किंवा 2 भुरगीं आसता आनी ती इतली नाजूकपणे सांबाळटात की त्यामुळे जे पयलीं आमी अशें उनाड आमी स्वच्छंद जगताले खेळटाले बाकी सगळे तो प्रकार ना आनी त्यामुळे आमी एक सेफ्टी प्रकारांतल्यान की हांगा एडवेंचर एक्टिविटी येवच्यो आनी ताका एक साहसी धाडस मेळचें असो प्रकार प्रयत्न आमी दर वर्सा लोकोत्सव करतात आनी ताजो आस्वाद जो आसा न्ही स्वच्छंदपणे लोक घेत आसता. म्हणजे लोकांच्या मनांतलो भंय काडपाचें काम करतात. लोकांच्या भुरग्यांच्या मनांतलो स्पेशली भुरगीं जी आसा न्ही ताच्या मनांतलो भंय आमी काडटात. पयलीं तशेंच जातालें की भुरगे तळ्यान जावं न्हंयांनी पेंवताले. सो तसो कितें तरी कॉन्सेप्ट म्हाका दिसता तुमी हांगा न्हंय आसा. न्हंयेक आमी स्वच्छंदपणे बोटींग आसतलें मागीर ती म्हाजे वयल्यान माडये वयल्यान चलप आसतलें वेगवेगळे प्रकारचें कॉम्पिटिशन आसतलें. ताजो अनुभव सबंद गोंयभरांतले लोक आसा खूब मोठ्या प्रमाणांत घेतात. फाल्यां हांगा पळयल्यार जाता प्रचंड मोठी गर्दी हांगा ह्या सगळ्या लोकांक आमकां पळोवपाक मेळटली. सर ही मेन माची हांगासर इनॉग्रेशन जावं लोकनाच बीन सगळें हांगासरूच जाता. न्ही ही आमची दर वर्सा प्रमाणे आसा न्ही म्हणजे मेन पेंडल हो सगळो आनी मेन पेंडलाचे अंदू आमकां पावस आनी हे सगळ्या आसा न्ही ते येदोळ पेंडा आमकां सजावट करची पडली आनी हांगा सादारणशे खूब मोठ्या प्रमाणाचे लोक येतात आनी मेन फंक्शन जे आसा न्ही कार्यक्रमाचे जे उद्घाटनाचे कार्यक्रम जे आसा ते यामाचेर जाता आनी ज्यो मोठ्यो स्पर्धा आसा सगळ्यो
म्हणजे खूब प्रकारचे म्हणजे कॉलेज भुरग्यां खातीर हायस्कूल भुरग्यां खातीर किंवा ओपन कॅटेगरी आसा हांचे हाज्यो वेगळ्यो स्पर्धा आनी त्याच बरोबर देश पातळीवर जे वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान आयिल्ले आर्टिस्ट आसा न्ही की तांकां ह्या माचयेर खेळिल्लें वता. हे जे भुरगे येता स्कुलाचे जावं कॉलेजीचे ते आपलो हांगासर लोकनाच ते सादर करतात तशेंच तांकां म्हाका दिसता तुमचो असो इनिशिएटीव भायल्या राज्यांनी कसो कितें तांचे कल्चर आसा तेय तेंचे कडेन पावता आनी आमचेय कल्चर जेन्ना भायल्या आमी राज्यांतले लोक वेगवेगळ्या येता स्पर्धा आसा न्ही स्पर्धेच्या माध्यमांतल्यान गोंयचें कल्चर जें आसा न्ही तें लोकां समोर येवचें आनी जे भायल्या राज्यांतल्यान जे कलाकार येता तांचें आनी आमचें म्हणजे आदान प्रदान जावचें असो प्रकारचे कन्सेप्ट धरून जे आसा न्ही ह्या वेगवेगळ्या जवळ जवळ 6-7 ठिकाणाचेर वेगळ्या माचयेचेर आसा वेगवेगळे पेंडर आसा थंय स्पर्धा चलतल्यो आनी तातूंतल्यान कल्चर एक्सचेंज जे आसा न्ही म्हणजे अन्य राज्याचें आनी गोंयचें हाचो एक संगम जो आसा हांगा मोठ्या प्रमाणात आयोजन जाता. खूब बऱ्यो गजाली तुमी करता आनी जेन्ना आमी हो लोकोत्सव म्हणटा 24वो लोकोत्सव ह्या लोकोत्सवाचे यजमान तुमी लोक तुमकां पळयता लोकांक तुमचे कडल्यान आपोवणें हें वचपाकूच जाय. बरोबर न्ही आमी ह्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हाजे पयलीं हांवें सांगलां की ग्रामीण संस्कृतीचें दर्शन घेवप आनी ग्रामीण संस्कृतीचे सगळे प्रकारचे खुबी ताजें म्हत्व जें आसा न्ही आज गोंय समोर देशा समोर इंटरनॅशनल लॉचे समोर येवपाची गरज आसा. आज गोंय जें परिचीत आसा बीच संस्कृती म्हळ्यार गोंय संस्कृती आसा पूण ताज्या पलीकडे गोंय आसा हें खबर ना आनी ताजी ओहापोह चर्चा देश पातळीर जायना त्यामुळे हट्टास तो आसा की ही जी ग्रामीण संस्कृती आसा ग्रामीण संस्कृती मूल्य आसा ती आत्मसात करची ती रुजोवची आनी जेणे करून की आमकां तें गोंय न्ही हें गोंय अशें दाखोवपाचो एक प्रयत्न आमी सुरू केलो आसा. ह्या प्रयत्नाक आज पर्यंत लोक आमकां दाद दियत आसा खूब लोक मोठे करून येता. ह्याय वर्साक आमी लोकांक सबंद गोंयभरचे आमचे वेलविशर आसा तांकां आमी एक विनम्र अशी विनंती आसा की तुमी सगळ्यांनी येवचो ताजो अनुभव घेवचो आनी ज्या अनुभवांतल्यान की फीडबॅक आमकां दिवचो. जर आमी बरें काम करता आसत जाल्यार आमच्या कार्यकर्त्यांची थोडी थाप मारची आनी जेणे करून हो विशय आसा न्ही तो देश पातळीचेर किंवा जागतीक लेवलाचेर व्हरचो अशी अपेक्षा आसा. खूब बरें काम तुमी करता आनी जशें तुमी म्हणलें की फक्त बीच न्ही तर गोंयचें खरें कल्चर कितें आसा तेंय लोकां मेरेन पावप कारण खंय तरी आमी गोंयकार म्हणून सुद्दां चुकता जेन्ना गोंया भायल्यान आमचे कोण इश्ट येता तेन्ना आमी तांकां बिचा बद्दल सांगता कल्चरा बद्दल सांगना. म्हाका दिसता हो एक बरो इनिशिएटीव जाणे करून आमचेय भितर एक जागृतकाय जातली की फक्त बीच न्ही ताज्या भायरूय गोंयान खूब कितें आसा. म्हाका दिसता हो खूब बरो इनिशिएटीव तुमचो. म्हणून हांव इतलेंच सांगता की सगळ्या लोकांनी येवचें ताजो आस्वाद घेवचो आनी जेणे करून आमी बरें काम करता आसा आमच्या कार्यकर्त्यांक आमकां सगळ्या आमकां शाबासकी दिवची आनी गोंय फुडें व्हरपाच्या दृश्टिकोणांतल्यान गोंयचें कल्चर फुडें व्हरपाच्या दृश्टिकोणांतल्यान आसा न्ही आमी संघटीतपणे प्रयत्न करुया अशें प्रकारचें एक आव्हान सगळ्यांक हांव करता.